भाजपा सरकारान गोंयभरच्या विद्यार्थ्यांचो जीव धोक्यात घातला. आम आदमी पार्टीन सणसणीत आरोप केला. इव्हेंट मॅनेजमेंटाक मोडिल्ले 7 कोटी अपंगुळांचे नव्या स्कुला खातीर मोडलेले, जाल्यार आयज जें अघटीत घडलां तें घडचें नासलें. संजय स्कुलांतल्या भुरग्यांची ताबडतोब दुसरी कडेन वेवस्था करात, नाजाल्यार उपोशणाचें शस्त्र भायर काडचें पडटलें. आपान शिटकावणी दिल्या. परवरीच्या संजय स्कुलाच्या माळ्यावयल्यान पडून एका विद्यार्थ्याचो बळी गेलो. कळमेल्लें रॅलिंग मोडून तो भुरगो भुंयेर पडलो. ही इमारत वापरपाची योग्यतेची ना हें स्टेट कमिशनर ऑफ डिसेबिलिटीन कलेक्टर, शिक्षक संचालनालय आनी संजय स्कुलाक कळीत केल्लें, पण कोणेच गंभीर दखल घेतली ना. तांच्या घाळपणान एका निश्पाप भुरग्याचो बळी घेतलो. ह्या संदर्भात आपाच्या फुडाऱ्यांनी सोशल वेलफेअर संचालकाक निवेदन भेटयलें. डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअराक जेन्ना आमी मेळ्ळे, आमी तांकां सांगलें की हे आज जर स्टुडंट्स थंय अजून शिकता आनी बिल्डींग इज डिक्लेअर्ड अनसेफ, जाल्यार एज अ डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर आनी ते संजय स्कुलाचे जे एडमिनिस्ट्रेटर्स आसा, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लायफ ऑफ द पीपल स्टुडंट्स हू आर स्टडींग. आमी अशी स्कुलां संजय स्कुलूच न्ही, आज गांवांनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां आसा तांची परिस्थिती बिकट आसा. लायफ ऑफ स्टुडंट्स आर एट डेंजर. 7 कोटी जे पर्पल फेस्टार मोडले, त्या 7 कोटीन एक नवी बिल्डींग येवपाची. इनिशियल जो 1.5-2 कोटीचो जो टेंडर आशिल्लो तो 7 कोटीचेर पावयता. दीस गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट ऑफ इव्हेंट मॅनेजमेंट. फक्त इव्हेंट मॅनेजमेंट करता. हे पयशे जर डिसेबिलिटी नवे स्कूल करपाक वापरिल्ले जाल्यार आज तांकां हो हादसो जावचो नाशिल्लो. जो एक्सिडेंट जाला तातूंत एका मनशाचो जीव गेला, तो वचचो नाशिल्लो. सो वी हॅव टोल्ड द डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर टू इमिजिएटली टेक एक्शन टू शिफ्ट दीज स्टुडंट्स टू अदर स्कूल्स ऑर ऑल्टरनेटिव्ह प्रिमायसीस, कारण तांचे लायफ डेंजरान आसा. ताणें आमकां अश्योरन्स दिला की ही वील इमिजिएटली टेक अप दीस मॅटर वीथ द गव्हर्मेंट. ही वील इमिजिएटली टेक अप दीस मॅटर वीथ डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, कारण देर इज अ पॉसिबिलिटी टू शिफ्ट देम or keeping them and putting their lives in danger after one death is unfortunate if government is going to do something like this. So solution आमी तांकां सोल्युशनूय दिलां. तांकां इतलेंच सांगलां की इमिजिएटली आतां चवथीची सुटी सुरू जातली. 10 दीस तुमचे कडेन आसा, त्या भोंवळान तुमी कितें करपाचें आसा तें करा. जर ताजेर उपाय काडलो ना जाल्यार वी हॅव टोल्ड हिम दॅट वी वील कम वीथ एजिटेशन, बिकॉज देर इज नो अदर चॉयस. नाजाल्यार म्हाका दिसता जो पर्यंत एजिटेशन जायना जाल्यार सरकाराक जाग येना. हांगाय तशीच परिस्थिती आसा काय आनी कोणाक मारपाची वाट ते पळयता, हाजें म्हाका उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें आमकां. संजय स्कुलान जी आमी म्हणटा इट इज अ क्रिमिनल नेग्लिजन्स. इट वॉज अ एवॉयडेबल एक्सिडेंट, ज्याच्या खातीर एक पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ताजो जीव गेलो, तो आज संवसारान ना, फॉर नो अदर रिजन देन कंप्लीट एपथी अँड क्रिमिनल नेग्लिजन्स बाय द BJP गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. ही जी बिल्डींग ओल्ड SCERT बिल्डींग आसा ती जानेवारीन स्टेट कमिशनर ऑफ डिसेबिलिटीजान नोटीसी धाडिल्लो. ताणें डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाक नोटीस धाडिल्ली, संजय स्कुलाक नोटीस धाडिल्ली आनी कलेक्टराकूय एक ऑर्डर धाडिल्ली की दीस बिल्डींग इज अनसेफ. इट इज नॉट रायट प्लेस फॉर स्कूल स्टुडंट्स ऑफ संजय स्कूल. आनी त्या भायर वयर ताज्या कसले तरी आधार सेंटर म्हणजे ही वापरपाच्या स्थितीन ना. हाका आयदर अर्जंट रिपेर जाय ऑर इट हॅज टू बी अबँडन्ड. आनी तांणी सांगिल्लें की संजय स्कुलाचे जे क्लासीस जाता ते तुमी जे सायक्लोन शेल्टर आसा थंय शिफ्ट करचें म्हणून. हाज्या मागीर कलेक्टरान रिप्लाय केली की सायक्लोन सेंटर यूज करूंक शकना आमी, बिकॉज इट कॅनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज दॅन वॉट इट वॉज बिल्ड फॉर, वीच इज फॉर सायक्लोन शेल्टर. हाज्या मागीर कांयच डिस्कशन जालें ना. नायदर स्टेट कमिशनर ऑफ डिसेबिलिटीज took up the matter with any other agency, किंवा जी संजय स्कूल किंवा डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन आसा जाची बिल्डींग ही तांणी सुद्दां कांयच केलें ना. तुमकां याद आसतलें एप्रिलाच्या म्हयन्यान PWD मिनिस्टरान म्हणिल्लें की खंयच्याय इन्स्टिट्यूशन किंवा गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचे हेड जो आसा ही कॅन रायट डायरेक्टली टू द एक्झिक्युटीव इंजिनियर अँड द PWD वील टेक केअर ऑफ ऑल द रिपेर्स अँड मेंटेनन्स ऑफ गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स. म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान नोटीस मेळ्ळा तरी आसतना हाजेर कसलीच दखल घेतली ना. आनी बिकॉज ऑफ दीस नेग्लिजन्स अँड एपॅथी आज एका मनशाचो जीव गेल्लो आसा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिग्स, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली.